एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे मुचे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका काय संतोष भोगता? उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपले खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो खांडाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत काय? ताणें केल्ले खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना. कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात, सर्वेस्पर करता ते सारके न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक. हांव करता ते सारके न्हय वा तुमी करतात ते सारके न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिगचिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जेविशीं मारी नाका. जो कोण जेविशीं मारता ताका निती सभेचे झडतेक उबो करीसय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडिसय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे फेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडिसय. आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें येमकोडाच्या उच्यांत लासासय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी खाणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पार्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतच हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतार हे.